खूप खेदाची गोष्ट हा, कारण आयजूच हांवें वॉट्सॲपचेर आमच्या पार्टीचे काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर यांच्या सहीन एक कॅन्डिडेट लिस्ट डिक्लेअर झाला आणि तितून सांकवाळचे कॅन्डिडेट म्हणून बाय उज्ज्वला प्रेमानंद ही बायल आमच्या सांकवाळ मतदारसंघाचे काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार म्हणून डिक्लेअर केला. आणि हांव सकाळी जवळजवळ 10 वाजल्यापासून आता 1 वाजत येयले त्या काँग्रेसचो कॅन्डिडेट फॉर्म भरता ह्या उमेदीन हांव हांगर उपस्थित आसलो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. पण आता 1 वाजले तरी पूण हांगर कॅन्डिडेट काय हजर जावंक ना. हेचो अर्थ म्हाका कांयच कळना की आमचे जे अध्यक्ष आहा ज्यांच्यानी आपल्या सही नित्या भितर एक लिस्ट डिक्लेअर केला आणि हें जर जालां जाल्यार हे कशें कितें, हेका कांयच अर्थ असो उरूंक ना. आनी खूब शर्मेची गोष्ट कशी जाली आमकां काँग्रेस पार्टीक. हेच्या आदी अशीच एक बाय इलेक्शनाक कुट्टाळी मतदारसंघाचें अशेंच जाल्लें की कोणूच कॅन्डिडेट नासलो. आज बाब गिरीश 40 कॅन्डिडेट झेडपीचे बसयतलो म्हणून सांगलेले. हा ना करता करता सिंगबॉलाचेर लडपाचो निर्णय घेतलो काँग्रेस पार्टीन. बरी उमेद दिसलेली. पण म्हाका खूब खेदान म्हणचें पडटा की 40 झेडपी कॅन्डिडेट काँग्रेस कडेन ना काय कितें म्हणून ही सांकवाळेची अशी गत जाली. गिरीश बाबान खूब चिंतपाची गोष्ट आहा. राहुल गांधी अध्यक्ष आसतना यंगस्टर प्रेसिडेंट जावचे म्हणून बाब गिरीशाक आमी प्रेसिडेंट केल्लो काँग्रेस पार्टीचो गोंयांत. पण आयज अशें पळयल्या उपरांत दिसता की एकूय यंगस्टर ह्या सांकवाळी मतदारसंघात ताका मेळ्ळो ना. जी एक लेडी जायी आसली ती येद्या व्हडल्या सांकवाळ मतदारसंघात ताका मेळ्ळी ना. अशें म्हाका जाल्यार खंत दिसता की येणारी 2 वर्सां जी आसा बाब गिरीश म्हणटा की काँग्रेस पार्टीक फूल भवितव्य आहा. ह्या झेडपीचें पळयल्या नंतर हे अशें कशें. आज म्हाका एक शिवोली मतदारसंघाच्या ब्लॉक प्रेसिडेंटाचो अध्यक्ष येयल्लो थंयसरूय अशेंच जालां की काँग्रेसच्या सच्च्या कार्यकर्त्याक झेडपीची तिकीट मेळोंक ना, भलत्याकूच कोणाक मेळ्ळ्या. हे अशें जर जालें आत्ताच जाल्यार येणाऱ्या 2 वर्सांत काँग्रेस पक्ष खंय पावतलो हो म्हाका जाल्यार एक सच्चा काँग्रेसमॅन म्हणून चिंतेचो विशय बनला. म्हणना कारण हांव कोणाचें नांव घेयना, पण म्हाका अशें दिसता की कोणा फुडें कोण नमता अशें. पार्टी सुप्रीम आहा, पार्टी ही एक खूब जुनी पार्टी आसा. फक्त नेतृत्वाच्या बाबतींत गडबड जाता. कोण कोणा फुडें न्हेसना. काँग्रेस पार्टीचे जे मेंबर खंयचोय जरी एक उमेदवार केलो जाल्यार काँग्रेसचे 4-5 हजार मतदार ठाम आसता आनी ते मतदान करता. ते हेच्या फुडें नमता तेच्या फुडें नमता म्हाका दिसता. राज्य स्तरात नेतृत्व बदल जावंक जाय अशें दिसता तुमकां? आतांचे हे झेडपीचे इलेक्शन जाल्या नंतर तेच्या लक्षांत येतले नेतृत्व बदल जावपाक जावो का नाका. हे झेडपीच्या इलेक्शनाचो जो रिपोर्ट आसा हो रिपोर्ट येयल्या नंतर राज्यात नेतृत्व बदल जावंक जावो का नाका हे लोकूच ठरयतले सांगतले. पार्टी पर झिरो अशें दिसना म्हाका. पण जाला कितें वेवस्थापन म्हणून जें आसता तितून कांय तरी गडबड जाल्या. काँग्रेस मुरगांव तालुक्यान अजुनूय भरभक्कम आसा. फक्त नेतृत्वाची उणीव भासपाक लागल्या. म्हाजें अपील आसा अख्ख्या काँग्रेसच्या मुरगांव तालुक्यांतल्या काँग्रेसमॅनांक की तुमी परत एकदा घट्ट मुट्ट रावात आनी ह्या नेतृत्वाक कितें तरी जाप विचारात की बाबा हे चल्लां कितें. जे ह्या मतदारसंघांनी तुजे देखरेख ना. तुजे अजुनूय वास्कोचो ब्लॉक धरा किंवा मुरगांवचो कुट्टाळेचो ब्लॉक जा, दाबोलीचो ब्लॉक जा. हे जर ब्लॉक आसता जाल्यार आयज दाबोलीच्या मतदारसंघान एक कोणी लेडी मेळटली आसली.